आधी काम केलेले असा, धार्मिक काम केलेले असा, भुरग्यांक युथांक लागून मेन म्हणल्यार काम केलेले असा. आम्ही जेन्ना भाभीन आणि बाबान जेन्ना घरोघरी आम्ही प्रचार जेन्ना प्राधान्य दिले तेन्ना घरोघरीन लोक उत्सुकान भायर सरताले 100-200 डोर टू डोर. आणि आम्ही जेन्ना वोटिंग काल आम्ही जेन्ना बुथार आसले पयलींच्या दिसा तेन्ना थोड्यांचे त्यांच्याकडे इवन हे नासले पुलिंगाचे भुरगे नासले हेचेर आमच्याच फकत आमचेच कार्यकर्ते जाल्ले फकत पळोवपाक गेल्यार इतले म्हणजे जे भाभीन जे काम केलं इतल्या वर्सां आणि बाबान जे काम केलं युवांक फुडें काडपाक महिलांक फुडें काडपाक आमच्या असल्याक म्हणजे बाबा जसं म्हणटा की त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजान बहुजन समाजाक घेऊन रयत स्थापन केली, राजर्षी शाहू महाराजान स्थापन केले आणि सगळे बहुजन समाज आयज तेच सत्तरीन काम बाबा घेऊन चल्ला बहुजन समाजाक. आणि बहुजन समाजाक बरें व्यासपीठ दिवपाचे आणि शिक्षणाक आणि सगळ्याच बाबतीन बाबा आमकां बहुजन समाजाक वयर काडपाचें काम करता. आणि बाबाचे आणि भाभीचे आमकां गर्व आसा अशें नेत्या सकयल आमी काम करता आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाक जी फुडली कामां आसा ती आमी घेवन वयतले. थँक्यू, देव बरें करूं. बाबाच्या आणि भाभीच्या सदांच हांव ऋणी आसतलो. तुमच्या सगळ्यांचे आभार. मेन म्हणजे कितें आहा की आयज भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो आणि म्हाका निलेश आणि मेन म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो हे विजय म्हाजो न्हू, आमदाराचो न्हू, तो विजय प्रत्येक कार्यकर्तो जेणे दीस रात मेहनत करून हे मतदान हाडलेले आसा. गरीबाक आणि देशाचे प्रधानमंत्री जे विचारधारा प्रत्येक घरा कडेन पावपाचो प्रयत्न जो आमच्या कार्यकर्त्यांनी केला तो विजय तो. आयज आमचे सगळे हांगा पळय सगळे कार्यकर्ते हे सगळे यांचो सगळ्यांचो विजय. आनी आमी जे शब्द दिला लोकांक ते शब्द आमकां 2027 इलेक्शना पयलीं पूर्ण करपाक जाय. हांवें शब्द दिला आनी संकल्प घेतला ते आमी पूर्ण करतले. आयज तुमी सगळे कडेन वातावरण पळया आनी 70 वातावरण पळया. 10,000 न्हू 12,000 क्रॉस केले न्ही आणि 10,000 वयर नामदेव निवडून आयलो. उसगांवान फाटल्या पेक्षा चड आमी इम्प्रूव्ह केले. प्रत्येक बुथार आमचे समीक्षा नायक लिडींग आहा. इवन आमचे क्रिस्तांव भाव आहा, जे आमचे मुस्लीम भाव आहा त्या बुथाचेर बी त्या लोकांनी भोवमतांनी आमचे कॅन्डिडेटाक आयज उसगांव मतदान केल्लें आसा. आणि म्हाका अपेक्षा की प्रेमनाथ दळवी बी 10,000 वयर लीड घेवन जिखतलो. आनी म्हाजे श्रेय न्हू हांगा 70ची जनता हे सदां हांवें सांगलां की 70ची जनता आनी 70चो प्रत्येक भाव भयण जो तरणाटो महिला युवा ही तेंची ताकद. ही ताकद आमदाराची न्हू. हेच लोक ठरयतले की नेतृत्व 70 कोण करपाक जाय आनी कोणी फुडें वचपाक जाय. आनी आमचें कर्तव्य की हेच भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमांतल्यान आणि विजय जो भारतीय जनता पक्षाचो जाल्लो आसा हे आमी जे शब्द दिला लोकांक प्रत्येक कडेन खाची कोपऱ्यांनी वचून मिटींग घेतल्या ते आमी पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न केलो. म्हाजें एकूच तुमकां सांगपाचें मिडियाक की आमी जो आमचो कॅम्पेन बी जो आहा आमी जे कॅम्पेन चलयले ते कॅम्पेन आमी बरेपणान आमी चलयले. कोणाचें वायट आमी करूं ना. वायट दिवपाक आनी आमी दिवचे ना. पुलिसाचो वापर 70 जावचो ना. आणि खंयचोय विषय जर आसलो ते लोक सोडयतले. आमी पुलिसाक आमचे मदीं हस्तक्षेप करपाक आमी दिवचे ना आनी दिवपाचो ना ह्यान फुडें. हांवें परत सांगता मिडियाच्या माध्यमांतल्यान की आमकां 70 शांतता, आमकां 70 लोकमत आनी आमचें बरेपण 70 जे आमकां दवरूंक जाय ते बरें. इलेक्शन येतले वयतले तेजे नंतर आमी प्रत्येकाच्या घरा वचून वेगळे तरेन लोकमत जे आहा ते सांबाळून दवरपाचो आमी प्रयत्न करूया. मिडियाचो बी व्हडलो रोल आहा. जाल्यार कितेंय बाण सोडटा एकटो आहा काल कितेंय बाण सोडले हांवें सोडून दिले ते कोण कितें म्हणटा म्हणून लास्टाक आमकां कांयच वायटपण दवरपाचें ना. समाजान एकजूट लोकांक हाडपाचें काम आमकां करपाक जाय. हे सगळी 70ची जनता ही जनता ही राजा 70ची जनता जागृत जनता 70चो युवा हेका खबर आहा आपूण ह्या मनशाक मतदान केल्यार आपले फ्युचर आनी भवितव्य खंय वयतले. आनी हे हांव हात जोडून आयज 70ची जनतेक नमन करता की 70ची जनतेचो विजय भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो आनी बावटो जो वयर दवरला हे म्हाका एक अभिमानाची गोष्ट आहा. आयज हे साधारण विक्ट्री न्हू, हे विक्ट्री जे जाल्या ही विक्ट्री लोकांचो विजय. आयज हे लोकमत जे दिला आनी जो कौल जे लोकांनी दिला हे आमी केन्नाच विसरूं शकना. आमचेर आनी जबाबदारी वाडली की आमकां 2027 पयलीं आमकां जे शब्द दिला लोकांक जे भुरग्यांक आमी शब्द दिला कार्यकर्ते इतले भुरगे इतले युवा जे उबे आहा हेंच्या खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी हे आमी करपाक म्हूण आमी फुडें चल्ले. हे लिडर बिडर कांय ना रे. आमी सगळे कार्यकर्ते आनी हे सगळी जनता ह्या जनतेची सेवा करपाक. आनी एक सांगता तुमकां सगळ्या मिडिया हांव इलेक्शना खातीर काम करिना.
भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून 24/7 माझे काम चालू असतं. कोण बरो नासता, कोण शिकता, कोण कित्याक, यांच्या सगळ्यांची जबाबदारी, सगळ्या कार्यकर्त्यांची जबाबदारी हा आमी कशें काम करता. आतां हांवें कितें थारयलां, परत एकदा लोकां मदीं वचप, लोकांक आभार व्यक्त करपाक जाय. त्याच बरोबर प्रत्येक मनीस जेन्ना हांवें फोन केला प्रत्येक कार्यकर्त्याक की तेणी कितें आपले विशय ते सांगलेले आसा ते बेगिना बेगीन सोडोवपाचो प्रयत्न करूंक जाय. नीती ही लोकनीती आसूंक जाय, लोकांक समाधानाची नीती आसूंक जाय. आनी म्हाका दिसता की 70चे जनतेन जें केलां आमी केन्ना विसरूंक शकना. असो रिजल्ट आमी केन्नाच पळोवंक ना. आनी हे रिजल्ट जो आयला हो 70ची प्रजाचो रिजल्ट आहा, तेंचो आवाज आहा. तो आवाज मुख्यमंत्री, पार्टीचे अध्यक्ष आनी विधानसभेन पावोवपाचें काम हांव करतलों. म्हाजे लोकांचेर न्याय जावंक जाय, म्हाजी लोकांची सेवा जावंक जाय, तें समाधान आसूंक जाय, तरच हांव समाधान आसतलो. विक्ट्री आयली, लोकांनी दिली विक्ट्री, आमी कांयच केलें ना. लोकांनी जो कौल दिला त्या आदाराचेर आमी फुडें वचपाचो राजकारणान आमचो प्रयत्न आसतलो. हांगा लिडर कोण ना, आमी सगळे सामान्य व्यक्तिमत्व, आमी सगळे एकजूट रावन एका परिवार सारखे 70ची जनता काम करतली आनी एकमेकाक सांबाळपाचें काम आमी करतले. परत एकदां हांव सांगता, पुलिसाचो वापर 70न जावचो ना. हे तुमी मिडियाक छापा. 70न लोक एकत्र येवन आपलो विशय सोडयतले. देवस्थानाचो विशय आसूं, लोक सोडयतले. आनी कसलो विशय, लोक सोडयतले. आमी आमदार बिमदार मदीं पडचे ना आनी लोकांक कितें जाय तें करूं. लोक करतलो, बरो हुशार आहा आमचो लोक. आनी 70चो लोक ह्या तरेचो आहा, तांकां बरोबर खबर आहा खंयताय दिशा धरपाक जाय, खंयचो बावटो धरपाक जाय, कशें वळपाक जाय आनी कमळ हेका कशें फुलोवपाचें काम तेणी केल्लें आसा. हांव म्हणून तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाजे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक, गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी म्हाजे नेतृत्व देशाचे प्रधानमंत्री जेका हांव खूब मानता, मोदीजी, आनी गृहमंत्री आनी पार्टीचे अध्यक्ष नितीन नवीनजी आनी JP नड्डाजी यांचे हांव हात जोडून नमस्कार करता की आमकां संदी दिली लोकांची सेवा करपाक. आनी जी कामां, व्हडली कामां उरल्या, हांव तुमकां आतांच आश्वासन दिता की कामां जातली, सगळे तुमच्या मना सारखे जातले आनी तुमकां आमी केन्नाच विसरूंक शकना. कित्याक तुमी जे केले